हे आम्ही कदापि विसरूंक शकना. आणि कालांतरान 1971 त्याच पाकिस्तानाची फाळणी जावन बांगलादेश जालो. हांवें तुमच्या समोर इतक्याच खातीर हो विशय सांगलो कारण आमी जेन्ना म्हणटा यू आर द क्रिएटर ऑफ द नेशन बिल्डर्स, आमी फक्त स्टुडंट्स घडयना तर ह्या देशाचे नागरीक घडोवपाचें काम हे आमी करता. आणि खंयच्याय देशाचो इतिहास जेन्ना आमी भुरग्यांच्या तकलेंत घालता तेन्ना तो भुरग्यांक इतिहास खूब बऱ्या पद्दतीन याद उरता. गेली कितलींशींच वर्सां तुमी जर म्हणशात हो इतिहास म्हाका ल्हानपणी कोणी सांगलो ना, म्हाज्या गुरुजींनी सांगलो ना आनी म्हाज्या स्कुलांनी केन्ना सांगलो ना. भारताचो इतिहास जडोवन दवरपाचें काम खुबशीं वर्सां खुबश्या सरकारांनी केलां. पण ते न करता हो इतिहास लोकांच्या मुखार येवपाची गरज आसा. विशेश करून युवा पिढीच्या मुखार येवप ही अत्यंत काळाची गरज आहा. ह्या इतक्याच खातीर म्हणटा की हाज्या फुडें चुकून सुद्दां ह्या देशात खंयच्या जातीच्या आणि धर्माच्या आदाराचेर ह्या देशाची फाळणी करपाचो कोणी विचारय करचो न्ही. हांवें सगळें सांगता आसतना 80th इंडिपेंडन्स डे फाल्यां आमी मनयता आणि ताकाच लागून आमी ठरयलें की ताच्या आदले दिसा सगळ्या जाणांक म्हणजे स्वातंत्र्य दिसाच्या एक दीस पयलीं ही ऑफर लेटर्स आपल्या हातान मेळप हे आपल्याय खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा. ताज्या खातीर हांव मना पासून तुमचें परत एकदां अभिनंदन करता. स्वता खातीर नेटान एकदां ताळयो वाजोवन घेयात. आमी म्हणटा की एखादो युवक हो शिकल्या उपरांत तो फक्त जॉब करतलो, हय तो जॉब करतलोच, बट त्याच बरोबर तो नेशन बिल्डर जावप हो तितकोच म्हत्वाचो आसा. आणि जेन्ना आमी प्रायमरी एड्युकेशन म्हणटा तें प्रायमरी एड्युकेशन तशें जिवनांतलें खूब म्हत्वाचें एड्युकेशन आसा. घडये कदाचित इन फ्युचर आतां जर पळयत जाल्यार 16 वर्साच्या उपरांत की भुरग्याक आपूण कसो वागचो, कितें वागचो हें सगळें तो स्वता करूं शकता. बट कित्याचेर डिपेंड? प्रायमरी सॅक्टरांत ताजेर जाल्ल्या संस्काराचेर डिपेंड आसा. आणि ते संस्कार आमी म्हणटा कोण करपाक शकता आसत जाल्यार ते संस्कार हे तुमी करपाक शकता. म्हणून तुमी चड म्हत्वाचे आसा. आमी जे सातत्यान पळयता डिसिप्लीन आसतली, क्युरियोसिटी आसतली, कॉन्फिडन्स आसतलो, कॉम्पॅशन आसतलें, ह्यो सगळ्यो गजाली कोणा कडल्यान येवं शकता. एकदां घडये कदाचित सगळ्यांचीच घरांतली आर्थीक परिस्थिती आणि घरांतली फॅमिली लायफ हे ज्या कंडिशनांत जाय त्या कंडिशनांत आसूं शकना. बट आमी शाळेंतलें कंडिशन कशें दवरपाचें हें आमी ठरोवपाक शकता. तें तुमच्या मुडाचेर ठरोवपाक शकना. बट शाळेंतलें कंडिशन आमकां भुरग्याचें फ्युचर हें घडोवपा खातीर जाय. त्या खातीर तें बरें दवरपाचें काम हें तुमी एज अ टीचर म्हणून खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता. म्हणून हांवें म्हटलां की टीचर बिल्ड्स द कॅरेक्टर, अ टीचर इन्स्पायर्स द कॉन्फिडन्स, अ टीचर डिस्कवर्स द टॅलंट अँड टीचर चेंजीस द डेस्टिनीज. हे टीचर करपाक शकता. आणि तें टीचर करपा खातीर आमी प्रायमरी एड्युकेशन हे एक सेंटर आसपाक शकता. आणि त्या सेंटराचो कंप्लिटली रोल मॉडेल जर कोण आसत जाल्यार तेजे रोल मॉडेल तुमी आसूं शकता. बऱ्याचशा भुरग्यांक जर तुमी विचारशात जाल्यार ताका ताजो प्रायमरींतलो टीचर कायमचो याद उरता. म्हाका आजुनूय म्हजे प्रायमरी टीचर याद आसा. ताज्या मदीं खुबशे टीचर येवन गेले आणि ताज्या उपरांत हे ग्रॅज्युएशनचे टीचर हे तकलेंत उरता. कित्याक तर प्रायमरी टिचरान आपल्या तकलेंत एक इम्पॅक्ट केल्लो आसा. म्हणजे हांव मुद्दामून सांगता म्हाका प्रायमरींत आसलेलो देसाय गुरुजी पर्टिक्युलरली जरी म्हटलें आसत जाल्यार ताजो खूब इम्पॅक्ट म्हाज्याय तकलेर आशिल्लो. ताज्यांतली आशिल्ली शिस्त, डिसिप्लीन, खेळप, स्टायल ह्यो सगळ्यो गजाली विचार करात हांव चवथेन आशिल्लो म्हणजे तिसरी आनी चवथी. बट देसाय गुरुजीचे आजुनूय चेहरोय म्हाज्या लक्षांत आसा की कशा पद्दतीन देसाय गुरुजी गांवांतल्या सरकारी प्राथमीक शाळेंत शिकला. कोठंबी गावात आता शाळा बंद पडली, बिल्डिंग उभी आहे अजूनही बी. म्हणजे पहिली ते चौथी सरकारी प्राथमिक शाळेत शिकला आणि तितूंतलो शिकोवपी देसाई गुरुजी हो अजूनही म्हाका याद आसा. आणि ताज्या उपरांत जे याद उरता ते फक्त ग्रॅज्युएशनचे टीचर. बरेचशे फावटी
मधले खूपशे टिचर्स म्हणजे स्कुलांनी हाय सेकंडरीनी इट इज फॉर द टायम बीइंग आनी येता वता येता म्हणजे शेप दिवपा खातीर तुमचो सगळ्यात व्हडलो रोल आसा आनी तुमी दितले हाची म्हाका खात्री आसा. हो कंप्लिटली प्रोसेस हो ट्रान्सपरंट पद्दतीन जाला. म्हणजे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे आम्ही पळयता की सुरवात केल्या पासून म्हणजे बऱ्याच जणांनी वेगवेगळ्या पद्धतीची तेजेर चर्चा जाली, वेगवेगळ्या पद्धतीची स्टेटीज सगळ्या मिडिया पासून ते यूथ हाज्या मदीं हो एक क्युरियोसिटीचो विशय आशिल्लो. पण खंयसरूच न वता म्हणजे अंडर द गायडन्स ऑफ द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी देशात पुराय ट्रान्सपरन्सी रिक्रुटमेंट प्रोसेस ह्या हातूंतल्यान येवपाक जाय म्हणून गोवा स्टाफ सिलेक्शन ह्या प्रोसेसांतल्यान आयलो. कदाचित तुम्ही हांगा ऑफर लेटर घेवपाक आयल्या, पण म्हाजे कडेन सकाळी घरा कडेन 30 ते 40 जाणां म्हाज्या घरा कडेन आयिल्लीं. कित्या खातीर आयिल्लीं तें सांगता तुमकां. आमकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट ना म्हणून आमकां डायरेक्टर जिंगडेन घेवंक ना. हांवें म्हणलें ती तेजी चुकी न्हू, ती प्रोसेसाचूच आसा. ऑलमोस्ट जर 2 वर्सां कोणाक एक्सपिरियन्स ना तेन्ना आमी जेन्ना एडवर्टायजमेंट केलें त्या एडवर्टायजमेंटात क्लियर कट आशिल्लें देर इज अ 2 years एक्सपिरियन्स वीच इज अ कंपल्सरी आनी त्या प्रोसेसात प्रमाणे तो आसत किंवा सेक्रेटरी एड्युकेशन फुडें वतलो. हांवूय खंयच तितून त्या प्रोसेसात इंटरव्हीन करूंक शकना. तुमकां मार्क कितले पडले हे आमी कोणी कोणाक सांगपाची गरज ना किंवा तुमकां मार्क कितले पडले हे सगळ्यात पयलीं तुमकांच कळ्ळ्या की आपल्याक मार्क कितले पयलीं कळ्ळे. कळ्ळ्या काय ना? सीबीटी घेतली तेन्ना कळ्ळ्या काय ना? मराठीचो आनी कोंकणीचोय पेपर हो तुमचो तुमीच दिल्लो. बऱ्याच जणांनी म्हजेर टिकाय केली. कितें म्हणून? समजून घेवच्या पयलीं मराठीतल्या टिचरांक तुमी कोंकणीचोच पेपर कित्याक दितलो काय म्हणून. हांव तांकांय सांगपाक सोदतां आमकां तितकें ज्ञान आसा. ओके, त्या ती मराठी प्रायमरी टिचर्स जे आहा आमचे हांच्यांनी म्हणजे जाका लँग्वेज पेपर जो दिवपाक जाय आशिल्लो 10 मार्काचो तो हांव तेंच्यांनी मराठींतल्यान दिल्या आनी कोंकणी मिडियमाच्यो ज्यो टिचर आशिल्ल्यो तेंच्यांनी कोंकणीतलो पेपर हो कोंकणीतल्यान दिला आनी बाकीचे सगळे रुल्स हे ताका स्ट्रिक्टली त्याच पद्दतीन आशिल्ले. आज 201 मराठी मिडियमाच्यो टिचर सिलेक्ट जाल्या. हांव खरोखरूच म्हणजे इम्प्रूव्ह मराठी कशी करप ही बी तुमची कला आसा. आमी खुबशे फावटी पळयता शुद्ध लेखन आनी वाचन ह्या दोनूय गोश्टीचेर भर दिवप ही खूब गरजेचें आसा. आज खूब नो डावट बींग अ गोवायदप आमी कोंकणीन उलयतात, पण मराठी तितकीच शुद्धपणे उलोवप ही गरजेचें आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता तुमी ताजेरूय भर दिवपाची गरज आसा. कारण मल्टी लँग्वेज शिकप आनी मल्टी लँग्वेज आपल्याक कळप हे आयज काळाची गरज आसा. मराठी, कोंकणी, इंग्लीश, हिंदी, कन्नड ताच्याच बरोबर फॉरेन लँग्वेजीसूय जाणा जावप ही गरज आसा. पण त्या खातीर तुमी जेन्ना मराठी शिकयता तेन्ना ताका खूब बरें मराठी बरोवंक येवप आनी मराठी वाचूंक येवप किंवा मराठी उलोवप ही कला तुमी आत्मसात करचीच पडटली. त्याच बरोबर कोंकणी टिचर आमी खुबशे फावटी पळयता थोडे जाण फक्त नांवांक कोंकणी टिचर आसा. ताका जर सांगलें कोंकणींतल्यान बरें म्हणून जाल्यार खुबशे फावटी कोंकणींतल्यान बरोवपाक तांकांय जमना. बट म्हजें म्हणणें की इतल्या ट्रान्सपरंट प्रोसेसांतल्यान तुमी जेन्ना शिकल्यात तेन्ना तुमी बी कोंकणी इम्प्रूव्ह करपा खातीर आनी खूब मोठ्या प्रमाणात तुमी काम करतले हाजी हांव आस्त बाळगितां. आनी म्हाका खरोखरूच खात्री आसा की इन फ्युचर तुमी जशें टॅलंट, मेरीट आनी इंटिग्रिटी ह्या हाजेर सिलेक्ट जाल्यात ती तुमची दिसूनय येतली. आमकां तें दिसून येवपाक जाय भुरगे घडयता आसतना आनी हें कळप हें गरजेचें आसा. आमी पळयता की आज देशभरांतल्यान वेगवेगळ्या विशयाच्या बरोबर एक झेन आनी झेन अल्फाचो विशय सगळ्या जाणांक आयकूंक येता. पुराय देशांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी रोजगार मेळावे घेवपा खातीर सुरवात केली. ह्या रोजगार मेळाव्यांतल्यान आतां पर्यंत 10 लाख लोकांक तांच्यांनी वेगवेगळ्या ट्रान्सपरंट पद्दतीन ऑफर लेटर दिवपाचें काम केलां. आनी नुकतेंच आमी जर पळयता आसत जाल्यार खरें म्हणजे युथाच्या खातीर ही आशिल्ली खूब व्हडली गजाल की मोठ्या प्रमाणात अश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्या हातूंतल्यान तांकां मेळटा. आमी पळयता की आतांच लोकसभेत इट इज एन पब्लीक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बील 2026 हें पास जालें. कित्याक? वेगवेगळे कडेन पेपर लीक ह्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो दिसून आयल्यो. मागीर ते नीट आसूनी, झारखंड आसूनी किंवा आनी खंयसर आसूं पण हाजेर स्ट्रिक्टली कायदो करपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारांत ह्यान फुडें चुकोन सुद्दां
खंयच्या टिचरांनी किंवा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेसांतल्या मनशान जर हातूंत अशा पद्दतीचो घोळ घालपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार ही विल गो बिहायंड द बार फॉर द लायफ इम्प्रिजनमेंट. लक्षात दवरात, तो कायमचो आयुश्यभराचो जेलींतल्या बंदखणींत उरूंक शकता. इतकी व्हडली ख्यास्त एखाद्याक अशा पद्दतीच्या इंटरफियरन्स करपी मनशा खातीर केल्ली आसा. आनी म्हणून तर म्हणजे हें सगळें करता आसतना हें टायम बाउंड आनी फास्ट ट्रॅक पद्दतीन आमचो प्रोसेस हांव म्हज्या स्टाफ सिलेक्शन्स हाजे पुराय इतको ट्रान्सपरंट आनी खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे कोणीय कोणाक कितेंय सांगून थोड्या जाणांक अजुनूय भ्रम आसा, थोडे जाण खंयच्या भ्रमांत वावुरता म्हाका खबर ना, म्हणजे कोणीय कोणाक आपूण करून दिता म्हणून सांगता. वॉच वीच इज फॉलोड बाय प्रोसेस आनी ह्या कंप्लीट प्रोसेसान इन्वॉल्व आसपी सगळ्या अधिकाऱ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. तांच्याय खातीर एकदा ताळयो वाजोवपाची गरज. इतक्या बऱ्या पद्दतीचो प्रोसेस हो केन्नाच आयज पर्यंत खंयसरूच नाशिल्लो. वी स्टँड नंबर 1 इन द कंट्री म्हणपाक काय हरकत ना. इतको बरो ट्रान्सपरंट प्रोसेस आमी सातत्यात केला. ताका लागूनच आमी पळयता की गव्हर्नमेंट इज कमिटेड टू द क्वालिटी एड्युकेशन. क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग आनी स्ट्रेंथनिंग द टीचर्स ट्रेनिंग हाजेर भर हो सरकारान सातत्यात दिला. वी आर इम्प्लिमेंटिंग द नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 आनी तुमी ताजे खऱ्या अर्थात म्हणजे NEP इम्प्लिमेंट करपी पिलर आसतले. म्हणून आमी म्हणटा की गूड इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी एक्सलंट ह्युमन रिसोर्स दिवपी हें गोंय हें देशांतलें पयलें राज्य आहा. अशा पद्दतीन आमी खूब बरें म्हणजे इट इज नॉट जस्ट म्हणजे एखादी दुसरी शाळा आसतली तेजो इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून इम्प्रूव जावंक नासतलो. इन द एडेड स्कूल हांव कळपाक जाय म्हणून पत्रकारांच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की एडेड स्कुलांत सुद्दां तांकां रेंट तेंच्या बिल्डिंगेचे हे आमी दिता. तेंचे रेंटाच्या बरोबर आमी तांकां मेंटेनन्स ग्रँट म्हणजे प्रायवेट स्कुलाची बिल्डींग जो आमच्या कडेन ग्रँटीन आसा ताका मेंटेनन्स ग्रँट आमी दिता. म्हणून हांव सांगता की बरेच जाण शाळेच्यो बिल्डिंग्यो मेंटेन करीत ना. ओके, त्यो तेंच्यांनी मेंटेन करच्यो, कारण ती मेंटेनन्स ग्रँट सुद्दां सरकार दिता. म्हणजे जे आपूण इश्कोलां चलयता हे म्हाजे इश्कोल जरी तुमी म्हटलें आसत, टिचराच्या पगारा पासून बालरथ आसतली, तेजे रेंट आसतले बिल्डिंगेचे आनी मेंटेनन्स ग्रँट जे बिल्डींग तेंच्यांनी बांदला आसत बट मेंटेनन्स ग्रँट सुद्दां हें काम दिवपाचें काम हें म्हजें सरकार करता. आनी हांव मोठ्या अभिमानान सांगता बींग एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर टायम टू टायम दिवपाची सुरवात ही म्हाज्या कार्यकाळांत जाल्या. पयलीं 5-5 वर्सां तें मेळनाशिल्लें. जो एप्लाय करता ताका विदीन अ इयर ताजी मेंटेनन्स ग्रँट जी आसा ही रेग्युलर मेळटा. रेंट तांकां अजून आमी वाडोवन दिला. म्हणून आमी सातत्यात म्हणटा की बरे स्टुडंट घडोवपा खातीर टिचरांच्या बरोबर मॅनेजमेंटाचोय रोल हो तितकोच म्हत्वाचो आसा. तांच्यांनी हितून पार्टिसिपेट जावचें. आमी पळयता की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तुमची आसा. फाल्यांचे स्टुडंट्स कशे घडोवचे म्हणून तर म्हाका दिसता की आमच्या स्टेटींत अशा पद्दतीच्यो मागीर वेगवेगळ्यो TET आसतली किंवा बाकीच्यो सगळ्यो ह्यो गजाली सातत्यात करीत आसा. आमी पळयता की हें सगळें करता आसतना आमचें सरकार खंयसरूच कमी पडूंक ना इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत किंवा बाकी खंयच्याय बाबतींत. हांव आयच्या ह्या खाशेल्या दिसा परत एकदां तुमचें अभिनंदन करता आसतना तुमी आपली ड्युटी जी आसा पळय न्हू ही सदोदीत तकलेन दवरची. आपली इंटिग्रिटी, डिसिप्लीन, इट इज एन इम्पार्शियलिटी, रिस्पेक्टफूल कंडक्ट, अकाउंटेबिलिटी ह्यो सगळ्यो गजाली तुमच्या तकलेन आसची. तुमी सर्व विथ हॉनेस्टी, सर्व विथ ह्युमिलिटी आनी सर्व विथ प्रायड ह्यो गजाली जर तकलेन दवरल्यो जाल्यार म्हाका दिसता खूब बऱ्या पद्दतीचो आउटकम येवपाक शकतलो. आमकां अपेक्षीत आसा, आमी जाका म्हणटा की आमकां जेन्ना म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता. पण विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता आसत जाल्यार तेजे पिलर तयार करपाचें काम हें तुमी करतात हें एकदम लक्षांत घेयात. कारण आज आमी 2026 आसा. फुडल्या 20 वर्सांत जेन्ना ह्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जातली, त्या 100 वर्सां पुराय जाता आसतना त्या देशाचो जो तरणाटो आसतलो 20 ते 22 वर्सांचो तरणाटो तो तुमी शिकयल्लो भुरगो आसतलो हें लक्षांत घेयात. त्या खातीर तो विकसीत भारत कसो जावपाचो किंवा विकसीत गोवा 2037 आमी जाका म्हणटा की फुडल्या 10 वर्सांच्या भितर हो विकसीत गोवा पूर्ण तयार करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव हो खूब खूब गरजेचो आसा. तो इनोवेटर आसचो, तो रिसर्च ओरिएंटेड आसचो. ताका आमी जाका म्हणटा की अशाच पद्दतीन
टेक्नॉलॉजी ओरिएंटेड आसचो आणि त्या पद्दतीचो यूथ तयार करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी आसचे म्हाका खात्री आसा की तुमी सगळे हे काम खूब मोठ्या प्रमाणात करतले आणि सातत्यात आमी हे सगळें पळयता आसतना पॅट्रिऑटिझम हे आमच्या तकलेंत कंप्लिटली आसचें हे सातत्यात कित्याक तर आमी आज म्हणजे आज अशेय तरणाटे पळयले किंवा एखाद्या खंयच्या हेतूंतल्यान म्हणजे विरोध जर करपाक जाय आसत विरोध करपाक प्रत्येकाक अधिकार आसा हांव ना म्हणना विरोध सगळ्या जाणांनी करचो पण देश प्रथम ह्या भावनेंतल्यान फुडें वयचें आमी जेन्ना देश प्रथम आपूण द्वितीय ह्या भावनेंतल्यान वयतलो प्रत्येकाच्या तकलेंत पॅट्रिऑटिझम जर आमी देशभक्ती घालपाक शकली आसत जाल्यार ती खूब व्हड गजाल आसतली गोंय बद्दलचो प्रेम गोंय बद्दलचो आदर लँग्वेज आनी गोंय बद्दलचें कल्चर हें सातत्यात तांच्या तकलेन आसप हें खूब गरजेचें आसा म्हणून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक परत एकदां उलो मारता आयच्या बऱ्या दिसा तुमकां जवळपास 222 टिचराक आज आमी लेटर दिता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर आनी एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून ह्या राज्याची भावी पिढी घडोवपा खातीर तुमचो सगळ्यांत व्हडलो हातभार आसतलो हांव इतकेंच सांगता आनी परत एकदां तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी दोन सोपयता म्हज्या बरोबर नेटांत सगळ्या जाणांनी घोशणा दिवच्यो भारत माता की दोन्ही हात वयर करून भारत माता की वंदे थँक्यू खूप खूप देव बरे करू सर सराच्या मार्गदर्शनाखाला गोंय राज्य विविध क्षेत्रांत मळबाक हात तेगयता शिक्षण क्षेत्रात तर इतले खास बदल जाला जाका लागून गोंय राज्याचे शिक्षण स्तर खूप खूप नेटान फुडें पावल मारीत आसा धन्यवाद सर शिक्षण क्षेत्रांत शिक्षक खूप महत्वाचो आसा तो आसा कसो तर एखाद्या ओटी नर्स खूप स्किलफुल जर आसा जाल्यारूच ऑपरेशन सक्सेसफुल जाता शिक्षण क्षेत्रात एक शिक्षक हो ओटी नर्सी सारको आसा तो जर स्किलफुल आसत जाल्यारूच शिक्षण क्षेत्रात बदल जावपाक शकता आणि ताका लागून आयचे सत्र खूप महत्वाचे प्रायमरी शिक्षक खूप महत्वाचो आसा आणि आज आमी जेन्ना जॉब ऑफर लेटर मान्यवरांचे हस्तुकी स्वीकारतले तेन्ना ते जॉब नसून तो जबाबदारी आसा हे आमी लक्षात घेवपाक जाय ताका लागून आयच्या ह्या सोहळ्याक हांव मान्यवरां लागीं मागतलो की तांच्यांनी काही सगळ्या कॅटेगरींचे टॉपर्स जे आसात ताका प्रातिनिधीक स्वरुपान ऑफर लेटर्स बहाल करची अनरिजर्व कॅटेगरीन टॉपर्स जे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या माध्यमातून जाले वर्षदा मनीष वेर्णेकर मागता वयर येवचे ए प्रसाद एक साइड राव ए प्रसाद हो राम रे एक साइड सगळे एक साइड राव मातशी ए सायडीसान फुडें येवची या आणि ए सायडीन सकयल वयची ताच्या उपरांत विनंती विश्राम परब हाणें स्टेजी मुखार येवन रेडी रावचे विनंती विश्राम परब निशा नागराज गोरे ताच्या उपरांत फुडें येतली मातशी बेगीन येवची विनंतीच्या उपरांत निशा या पूजा रामचंद्र नायक आणि दीपिक्षा दीपक माद्रेकर विनंतीच्या उपरांत निशा ताच्या उपरांत पूजा नायक आणि दीपिक्षा हाच्यान फुडली नांवां घेता कृपया रेडी रावचे एसटी कॅटेगरीन टॉपर्स सिद्धी संदीप गांवकर नीता उल्हास गांवकर सनम गांवकर रेश्मा गांवकर आणि दीक्षा वेळीप हांच्यांनी मुखार येवचे मातशे बेगींतले बेगीन फुडें येवन तांच्यांनी स्टेजी मुखार तयार रावचे सिद्धी गांवकर मातशी फुडें आस मातशी फास्ट चलया नीता वरगांवकर वागोनकर सॉरी
सनम गावकर, रेश्मा गावकर आणि दीक्षा वेळीप. एसी कॅटेगरींसान टॉपर्स शांती सागर श्याम खोर्जुवेकर, श्वेता कुडालकर आणि अरुणा अरुण नाईक हांच्यांनी मुखार येवचे. शिक्षकांक विनंती आसा की तांच्यांनी मातशी पावलां नेटान उखलची आणि बेगीन माचे मुखार येवन उबे रावचे. हवे शांतीसागर श्याम खोर्जुवेकर आमच्या मदीं येता. श्वेता कुडाळकर ताचे उपरांत आणि अरुणा नाईक. समृद्धी बोरकर, आरती बाकर आणि अनुजा नाईक. इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनांसान टॉपर्स आमच्या मुखार फुडें येता. रितिका हनुमंत फट्टे, निकिता सूर्यकांत पर्येकर, सीमा महेश गावडे आणि वैभव रविकांत हळणकर. येस ऋतिका. येस रक्षंदा मुखार रेडी जावचे. विद्या ताच्या उपरांत विद्या वसंत गावस. निविया रामा गवळकर, निकिता सूर्यकांत पर्येकर, सीमा महेश गावडे, रक्षिता कृष्णा गावस. ताळयो मारयेस. जेका ऑफर लेटर्स मेळ्ळा तांच्यांनी स्टेजीरूच रावचे. फोटोग्राफ जाल्या उपरांत वचून ऑफर लेटर एक्सचेंज करपाक विसरू नाका. ज्यांचे नांवां मातशी फुडें फाटीं जालां तांच्यांनी. सगळ्या शिक्षकांक रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी जाग्याचेरूच उबे रावचे. एक ग्रूप फोटोग्राफ मुखेल सोयऱ्या बरोबर आमचो जातलो. सर्टिफिकेट आधी फुडल्यान सर्टिफिकेट घेतल्या माझी पुढची मागची सोय घेऊ. बाबा तू मस्त ते कर. फोटो मोबाईल
निदान घोषणा दियस बोलो भारत माता की वंदे. धन्यवाद. एक मिनिट. सगळ्यांनी आपल्या जागेवर बसून घेऊचे. ओके. गोवा सरकार की तरफ से रोजगार मेळावा का आयोजन आज किया था. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा के लिए रोजगार मेळावा प्रमोट करते हैं. स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से जो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 222 टीचर्स जो सिलेक्ट हुए उनको आज ऑफर लेटर्स देने के लिए मैं, मेरे साथ में हमारे फिशरीज मिनिस्टर मिस्टर नीलकंठ हरणकर, एमएलए रुडाल्फ, सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन यहाँ पे मौजूद थे. मैं जो न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. Within a short span of a time, their join their duties. और गोवा में प्राइमरी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए और अच्छा ह्यूमन रिसोर्स देने के लिए सरकार हमेशा आगे बढ़ी है. इस दौर पर जितने सारे टीचर्स उसमें ज़्यादातर महिला भगिनी है, नारी शक्ति ज़्यादातर इस टीचर्स अपॉइंटमेंट में आज ज्वाइन हो गई है. उन सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. टोटली थ्रू द गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इट इज 100% ट्रांसपेरेंट प्रोसेस. इनके थ्रू इनकी रिक्रूटमेंट हो गई है. इसीलिए यानी मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और उनके पूरे स्टाफ का उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. सेम गेली 10 वर्षांनी समग्र शिक्षा अभियान आणि पॅरा टीचर जो असा या सगळ्यांचे समग्र शिक्षा अभियान आणि पॅरा टीचर या सगळ्यांचे प्रॉब्लेम्स आम्ही रिझॉल्व करपाक घेतल्या. आम्ही 10 वर्साचो जो प्रोसेस आसा पळय न्ही, आम्ही रिक्रुटमेंटान गव्हर्मेंटान म्हटल्यार ऑलरेडी प्रोसेस सुरू जाला. ऑक्टोबर पर्यंत त्यांची काळजी आम्ही घेतले आणि अश्यो टिचरी जी ऑपॉर्च्युनिटी मेळची म्हणून 2 वर्साचो एक्सपिरियन्स क्रायटेरिया व खातीर त्याच्याच खातीर सुद्धा घातलेलो. त्यांचं जो पेमेंट आसा पळय न्ही, त्यांचो पेमेंट आसा तो सेक्युरिटी जो आसा त्याच्यापेक्षा कमी आसा. आम्ही सगळ्यांचे विषय या ऑक्टोबर पर्यंत रिझॉल्व जाता आणि माझ्याच सरकारान या सगळ्यांचे विषय रिझॉल्व करपाक. मरी काय कशें कितें आसता ते हांव तुका आत्तां हांव सांगूंक शकना. इट इज माय द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेक्रेटरी एड्युकेशन आणि डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हे सगळे क्वालिफिकेशन आणि बाकीचो विचार पळोवन करतले.